तारापूर साकून 150 सुमार लोक, जायती जाणटी बायलो आणि बाकीचे आणि चिंबेल आणि दुसरे गांवचे लोक आणि तांचे बरोबर आमचे दोन आमदार विरेश आणि क्रूज आणि जायते पॉलिटिकल पार्टीचे मेंबर्स आणि एक्टिविस्ट सगळे हांगा आयज पणजे आयल्यात. हे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसीस आसात ज्यांनी परमिशन दिल्या ह्या लोधा प्रोजेक्टाक, तांचे कडेन डिमांड करपाक की आयजूच हो प्रोजेक्ट स्टॉप करूंक जाय आणि तांची परमिशन्स आसात ती रिवोक करपाचो जो प्रोसेस आसा तो आयज स्टार्ट जावपाक जाय. आणि हो स्टॉप वर्क ऑर्डर ह्या ऑथॉरिटीजान काडचे म्हणून आमी तांचे मुखार आमचे सगळे सबमिशन केले. आमचे जे सांगपा आशिल्ले ते आतां सांगलां. तातूंत पयलीं आमी डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट हांचे ऑफिसान केले, कित्याक हो प्रोजेक्ट जो आसा लोधाचो ताका एनवायरनमेंट क्लियरन्साची गरज आसा. कायद्यान तांणी प्रोजेक्ट स्टार्ट करचे पयलीं एनवायरनमेंट क्लियरन्स घेवपाक जाय आशिल्ले, जे तांणी घेवंक ना. आणि ह्या मुद्द्याचेर हो प्रोजेक्ट बंद जावपाकूच जाय. आणि इतलेंच न्ही, ह्या प्रोजेक्टाक केन्नाय मुखार परवानगी दिवपाक मेळना. ह्या भशेन एनवायरनमेंट कायदो आसा. हे आमी डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक स्पश्ट सांगले आणि ताजे मुखार सगळे पुरावे दवरल्यात. आणि आमी ताचे कडेन सांगले की आयजूच हो प्रोजेक्ट बंद जावपाक जाय. पूण डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटान आमचे आयकूंक ना आणि आयज हो प्रोजेक्ट हाका स्टॉप वर्क ऑर्डर अजून काडूंक ना. ताणें आमकां पूण आश्वासन दिलां की आपूण सोमाराक स्पेशल मिटींग आपयतलो ऑफ द स्टेट एनवायरनमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी, म्हळ्यार जी तांची बॉडी आसा, ऑथॉरिटी आसा, ह्या इसीचेर कारवाई करपाक तांची सोमाराक तो मिटींग घेतलो आणि ते मिटींगेन हाजेर ते निर्णय तो घेतलो आणि आमकां तो निर्णय सोमाराक तो आमचे हातीन तो पावयतलो. आता परिस्थिती अशी आसा की सगळे पेपरवर्क क्लियरली सांगता की ह्या प्रोजेक्टाक इसीक जाय, कित्याक हाजी एरिया 50 हेक्टराचे वयर आसा. अभिनंदन लोधा स्वता आपल्याचे व्हिडिओचेर वेबसायटीचेर सगळे कडेन सांगता की हो 132 एकर प्रोजेक्ट म्हणल्यार हाका इसी जायूच. प्लस तातूंत जे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन आसात ताजे 50,000 स्क्वेअर मिटराचे वयर ऑलरेडी परमिशन ह्या चीफ टाउन प्लॅनरान दिला. म्हणल्यार हाका दोन भशेन एनवायरनमेंट क्लियरन्स जाय पडटा. सो हे जेन्ना सगळे ह्या स्टेट एनवायरनमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आणि डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटा मुखार 2 वर्सां पयलीं हायकोर्टान जी पेटिशन घाला तातूंत हे सगळे आसात. पूण हे सगळे जाणा आसतना ह्या ऑथॉरिटीन हो प्रोजेक्ट मुखार वचपाक दिला आणि हाची जबाबदारी जे कितें नुकसाण जालां हाची जबाबदारी आमच्या गव्हर्नमेंटाचेर येता आणि ते रिस्पॉन्सिबल जाता ही सगळी नाशाडी जी जाल्या हाका आणि हो जो इलिगल प्रोजेक्ट आसा तो मुखार व्हरपाक. जेन्ना आमी डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक मेळून आयले आणि ताणें आयज दिना पूण सोमाराक आपूण डिसायड करतलो हें सांगलां. हाजे उपरांत आमी चीफ टाउन प्लॅनराच्या ऑफिसांत गेले. पूण चीफ टाउन प्लॅनर ऑफिस सोडून कोणाक सांगनासतना खंय गेल्या आमकां खबर ना. आणि चीफ टाउन प्लॅनराक आतां आमचे MLAन ताजे कडेन उलोवन विचारल्यार ती सांगता की आयज तिणें हाफ डे आतां घेतल्या, म्हणल्यार ती पळोवन गेली. ताजे उपरांत आमी तिचे डेप्युटी विनोद कुमाराक मेळ्ळे आणि ताजे मुखार सगळे आमी जे आमचे ऑब्जेक्शन्स आसात, जी कारणां आसात जाका लागून हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय ती सगळी ताजे मुखार दवरली. म्हणल्यार ह्या प्रोजेक्टाचे भायर तेच जमनीत जी नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा तातूंत व्हड प्रमाणान नाशाडी, डिस्ट्रक्शन, हिल कटिंग सगळे जाल्ले आसा इल्लिगली. दुसरी गजाल, ह्या प्रोजेक्टान इल्लिगल कंपाऊंड वॉल काढला विदाउट परमिशन. तिसरी गजाल, ह्या प्रोजेक्टाक अप्रोच रोड ना. कोमुनिदाद सर्वंटची
जी जमनीची मालक जाता त्या कोमुदादीन एनओसी दिवंक ना आनी वयल्यान ऑब्जेक्शन घाला आपल्या जमनीचेर हो रोड आयला म्हणून. इतलेच न्ही, ह्या प्रोजेक्टाक सरकारान एफोर्डेबल हाऊसिंग म्हळ्यार गरीब लोकांक घर बांदपाक जाय म्हूण 100 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट करूंक दिल्या, जे आमी खंयचेय गोंयकाराक खंयचेय मनशाक करूंक मेळना. पूण लोधाक गरीब लोकां खातीर घर बांदतलो म्हणून 100 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट करून दिल्यात. आनी हे दिता आसतना लोधान एप्लिकेशन सुद्दां करूंक ना. हे एप्लिकेशन नासतना चीफ टाउन प्लॅनरान चिंतून हे केला की तो लोधा गरीबाक घर बांदतलो सो ताका आमी स्पेशल परमिशन दिवया, ह्या भशेन हो प्रोजेक्ट मुखार व्हेला. आमी ताजे मुखार हें दवरला की हे सगळे तुमी जे परमिशन दिला हे इलिगल आसा. रिलॅक्सेशन ऑफ रेग्युलेशन जे 300 मीटर प्लॉट आसूंक जाय ना 250 मीटर कितें मिनिमम प्लॉट आसूंक जाय तो सोडून लोधाक 100 मिटराचे प्लॉट करूंक दिल्या. हाजे फाटल्यान कायद्याचे कांयच ना. ताका लागून हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करूंक जाय. इतलेच न्ही, तांणी ह्या कारापूरचे धाकले गांवांत 8 मजली बिल्डिंगो काडपाक परमिशन दिल्या 200 FAR दिवन. जे आमी गरीब आनी सादे गोंयकाराक 60 FAR आसता पूण लोधाक 200 FAR दिवन तांणी 8 मजली बिल्डिंगो काडपाक दिल्यात. हेंय कायद्याचे भायर आसा. हें आमी ताचे मुखार सगळें दवरलां. आनी तेन्ना विनोद कुमारान आमकां सांगलां की आपणे तुमचे पॉयंट सगळे घेतल्या, आपूण चीफ टाउन प्लॅनराक ते पॉयंट दितलो आनी डेप्युटी टाउन प्लॅनर बिचोले की सांगतलो. आमी ताजे उपरांत विरेशान आमचे MLA हाका फोन परत केलो चीफ टाउन प्लॅनराक आनी चीफ टाउन प्लॅनरान ताका सांगलां की आपूण जाता तितले बेगीन हाजेर एक्शन घेतले, तुमी जे कंप्लेन केल्या ताजेर एक्शन घेतले अशें आमकां तोंडी आश्वासन दिलां. पूण आमकां हे खंयचेय डिपार्टमेंटाचेर मातसो सुद्दां विश्वास ना. कारापूरचो सगळो लोक ज्यो बायलो 70 दीस प्रोटेस्टार कारापूर बशिल्ली ती आयज सांगतात की आयज आमी 7 दीस हांगा बसतली आनी आयजूच न्ही सदांच आमी हांगा आसतली ज्या पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना. हे हितून आमी तांचे मुखार एक व्हडलो एक इश्यू दवरला ह्या डिपार्टमेंटा मुखार आनी हो सगळ्यांक कळून येवपाक जाय की आयज गोंयांत कायदो उरलो ना. ह्या लोधा प्रोजेक्टान गोंयचे जे सगळे डिपार्टमेंट आसात हांकां काबार केल्यात, हांकां नागडे केल्यात, हांकां सामके झिरो करून उडयल्यात. कित्याक ह्या प्रोजेक्टाचेर ज्यो ज्यो कंप्लेनी लोकांनी घाल्यात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फ्लाइंग स्क्वॉड, डेप्युटी कलेक्टर, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग, वॉटर डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट, सगळे डिपार्टमेंटाक लोकांनी हाजेर कंप्लेनी घाल्यात जाल्यार एक सुद्दां डिपार्टमेंट ताजेर काम करपाक तयार ना, एक्शन घेवपाक तयार ना. फ्लाइंग स्क्वॉड एक दीस आयली आनी 5 मिनटां भितर गेली आनी रोखडीच भायर येवन धांवून गेली आनी तांणी कांयच थंय वचून इन्स्पेक्शन करूंक ना. एक क्लियर जाता की हे सगळे ऑथॉरिटीज आयज झिरो जाल्यात. म्हळ्यार गोंयांत आयज कायदो ना. हे दिल्लीवाले हे लोधा असले व्हडले व्हडले बिल्डर आयज गोंय चलयतात आनी तांकां खंयचीय ऑथॉरिटी प्रश्न करपाक तयार ना. ह्या परिस्थितीन आमचे हे डिपार्टमेंटान जे काम करतात तांचे जे पावर, तांचे कॉन्फिडन्स आनी तांचो जो सेल्फ रिस्पेक्ट आसा तो पासून शून्य केला. पूण सगळ्यां वायट म्हणटा तें हे सगळें करून जी गोंयभर जे नाशाडी चल्ल्या आनी जी जावपाची आसा ताचे कारण म्हणटा तो हो सरकार जो हे सगळे ऑथॉरिटीजाकी दामता आनी लोकांचो आवाजूय दामता आनी फक्त ह्या बिल्डरांची कामां करपाक मुखार सरला. सो आयज ह्या कारापूरच्या एजिटेशनांतल्यान ह्या चळवळींतल्यान आमची गोंयचे मुक्तेचो जो संघर्श आसा म्हाका 100% खात्री आसा हो संघर्ष आनी मुखार वतलो आनी आमचे गोंयकाराची जैत जातली. आनी हे सगळे जे बिल्डर आसात हांकां आमी सरळ सांगतात
की तुम्ही जे गोंयांत हे नाशाडी करपाक पयशे घालतात हे व्हांवून वतले, तुमकां एक पयसो मेळपाचो ना, आणि जे जे तुम्ही इल्लीगल हे कन्स्ट्रक्शन करतात ते थोडेशे तेंपान सगळे मोडून आमची जमनी आशिल्ली तश्यो परत आमी करून घेतले. आयज सकाळी जे आमचे कारापूरचे लोक पयले आसतले, गांव वाचोवपाक लागून कितलेशे फावटी जावं ती पंचायत आसूं जावं ती कलेक्टर आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं, ज्या ज्या कडेन तांकां वचपाक जाय, जावं तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसूं, ज्या ज्या कडेन तांकां वचपाक जाय ताका लागून थंय वयता. तशेंच गेले ते 69 डेज तेंचो हो जो प्रोटेस्ट गांवांत जालो, आनी त्या प्रोटेस्ट एक इतिहासीक असो प्रोटेस्ट आमी म्हणपाक शकता. जो प्रोटेस्ट आमच्या गांवच्या लोकांनी भायर सरून दीस रात म्हणल्यार ते एवरी दीस आनी रात जो आसा तेंचो जो टायम आसा, अवेलेबल टायम आसा, तो टायम काडून ते प्रोटेस्टाक येता. आमी खुबशे जाण त्या प्रोटेस्टाक वचून सहभागी जाले, पूण तरी पूण जो सरकार आसा आनी सरकाराची यंत्रणा आसा ती एकूय दीस थंय वचून तांकां बाबा कितें जालां, कितें आसा, जो कारापूर जे गांवांत 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन ज्या तरेन डिस्ट्रक्शन जाले आमी ते पळयल्ले आसा, आनी ते वाडत चाललेले आसा. आनी गांवांत जो गांवचे जे आयज दोंगर करताले, जी शेतां करताले, जे भाटां करताले, आयज तेंच्या पोटाचेर आड हो सरकार येयल्लो आसा. सरकार कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक सरकाराची जितली डिपार्टमेंट आसा ही फितूर जाल्ली आसा. आयज कारापूरचे लोक सगळे जमोन आमी ह्या डिपार्टमेंटान येयले. पयलू सकाळचे जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान गेले, डायरेक्टराक विचारले, डायरेक्टर एकूच आन्सर आमकां दिता, एकूच उत्तर आमकां दिता, आमी खंय एक मिटींग घेतली, अथॉरिटीजां कडेन मिटींग घेतली आनी ती मिटींग घेवन कितें आसा तो डिसिजन तुमकां कन्वे करतली. आतां कन्वे म्हटल्यार कितें, कित्याक 2 वर्सां जालीं हेजेर कंप्लेनी घातल्या, कोर्टान गेल्ले आसा, डिपार्टमेंटा कडेन परत परत येवन विचारता. आयज जे वांगडी आसा ते परत परत येवन विचारून सांगता आनी जे डिमांड करता की हे स्टॉप जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. पण डिपार्टमेंटाचो जो डायरेक्टर आसा म्हटल्यार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट केला कित्याक, हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट राखपाक केला. पण हांगा अशें जाल्लें आसा, आमी तांकां सिंपल विचारलें तुमी हेजेर आजून पर्यंत एक्शन कितें घेतलें, जावं तुमी वचोन विजीट तरी केला. ते म्हणटा आमी आजून विजीट करूंक ना, सायड इन्स्पेक्शन करूंक ना. आमी तांकां सिंपल विचारलें, हांवेंनूय कंप्लेन घातलेल्यो आसा, तांकां सिंपल विचारलें की हांगा येवन तुमी इन्स्पेक्शन करताले, तुमी येवन पळयतले तरी सायटीर कितें चल्लां तें. कित्याक अंधाधुंदीचो कारबार थंय चालू आसा. दोंगरांचे दोंगर कातरी, झाडां सगळीं कातरून उडयल्लीं आसा, दोंगर कातरून उडयल्ले आसा. थंय जनावरां जीं आसा, तुमकां रिसंट खबर आसतली, बिट्टो वाघ जो आसा तो पट्टेरी वाघ थंय दिसले, ते रस्त्यांचेर जाले, एक्सिडेंट जाले. अशी जनावरां जीं आसा, जी बायोडायवर्सिटी म्हणटा, तांकां एक क्वेश्चन केल्लो की बायोडायवर्सिटी तुमकां कितें कितें लागता एनवायरमेंटाच्या अंतर्गत. ते म्हणून लागले बायोडायवर्सिटी लागता, एनवायरमेंट असेसमेंट ते आमकां लागता म्हणून लागले, वेटलँड आमकां लागता म्हणून लागले. सो असले हे तिनूय जे आसा ते त्या प्रोजेक्टा अंडर आसा, म्हणल्यार थंय लेकूय आसा. सो हे 3 तरेचे ज्यो गोश्टी आसा ह्यो एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची जबाबदारी जाताली की तेंच्यांनी वचून पळोवपाचें की चल्लां कितें. पण आमकां उत्तरां अशीं मेळटा की ना, आमी कितें आसा तें मिटींग घेतले, मिटींगेक कितें आसा तें थारायतले. आयज हे ऑफिसर करपाक तरी सोदता कितें, सरकाराच्या दबावाचेर रावन आपणाक जाय तशी पद्दतीन चलयला. हांगा तेंचो बॉस कितें सांगता ते बॉसाचें आयकता. पण कायद्यानुसार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टान जे कायदो दिला सेक्शन 10, ह्या सेक्शन 10 तांकां अधिकार दिल्लो आसा ऑफिसरांक की वचोन तेंच्यांनी इन्स्पेक्ट करपाची, थंय वचोन पळोवपाचें तें कितें चल्लां तें, हे ते करपाक रेडी ना. आमी जितलो दबाव घातलो तो परत परत एकूच उत्तर दिता. तेन्ना आमची बाबडी आई येयली, आईन येवन तांकां सांगलें की हे आमी कसयल्लें आसा, आमी हांगा त्रास काडलेले आसा, आमी हांगा घाम गळयल्लो आसा. हे घामाक लागून आमकां तुमी कितें करता, तुमी पळोवन बसून घेयना. ताका आमी एकूच उतरान सांगलेलें आसा की तुमी जे करता हे फुडले जे आसा ते श्राप तुमकां लागतले. ह्या जाणट्यांचे श्राप, जे जाणट्यांनी काम केल्लें आसा, त्या जमनीन आपलो घाम गळयल्लो आसा, आपले रगत गळयल्लें आसा, ते त्रास जे काडल्या ते तुमकां लागतले. तो म्हणपाक लागलो सोमाराच्या दिसा आमी आमची कितें आसा ती मिटींग घेता. आजून पर्यंत आमकां सांगूना की आपूण इन्स्पेक्शन करपाक येता, आपूण थंय पळोवपाक येता, जावं कोणाक तरी धाडटा. हें आजून पर्यंत सांगलेलें ना, जो आमचो डिमांड आसलो. तेणें एकूच आमकां सांगलें की आपूण सोमारार कितें आसा तें आयकतलो, तेजेर डिसिजन घेतलो आनी तें कितें आसा तें तुमकां कन्वे करतलो. आतां तितून हांव आनीक सांगता तुमकां, कित्याक एनवायरमेंट क्लियरन्स
ह्या प्रोजेक्टाक ना. आता एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स ह्या प्रोजेक्टाक ना, नाल्यार हेंच्यांनी खरें म्हणल्यार स्लो मोटो घेवपाक जाल्लो. आयज सगळे कंप्लेनी घालता तेन्ना तुमी सांगता आमी आन्सर करतले म्हणून. आमी तांकां तेंच सांगलें की जेन्ना उजो पेट्टा तो उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेडीक त्या टायमार येवचें पडटा, पण तुमी थंय येयना. तुमी कितें करता तें लासपाक दिता. तुमी लासा जळोन काबार जाया आनी मागीर कितें आसा तें आमी डिसिजन घेतलें. मेल्या मड्यार तुमी डिसिजन घेवपाक सोदता. सो ही पद्दत जी आसा ह्या सरकाराची, ह्या बीजेपी सरकाराची जाल्ली आसा. आनी ही डिपार्टमेंटा म्हणल्यार बॉस कितें सांगता तेंचो वयलो कोण कितें सांगता तशीच चलता. एक उदाहरण दिवपाक सोदता कित्याक हांगा बसून तें जावपाची शक्यता आसा. आमच्या बांबोळेचे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा तो प्रोजेक्ट, तेकाय अशी स्टॉप ऑर्डर आहली. तेंच्यांनी कितें केलें, सेंटराक गेले, तेका एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स नासली. ऑन दॅट बेजीस तेका स्टॉप ऑर्डर आहली. ती स्टॉप ऑर्डर तेंच्यांनी वयर हांगा चॅलेंज केली आनी वयर तेंच्यांनी एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंट सेंटराक तेंच्यांनी थंय कितें केलें, थंय तेजी परमिशन ग्रांट केली, त्या मिनिस्टरान ग्रांट केली. आतां हे कशें पोस्ट फॅक्टो हांव नको खंयच्या बेजाचेर सुप्रीम कोर्टाची हें स्ट्रिक्ट हें आसा की ते घेवपाक शकनात असो डिसिजन. मात तेंच्यांनी डिसिजन घेतलो. हांगा तेंच्यांनी जी स्टॉप ऑर्डर आसा ती रिवोक केली. तेंच्यांनी टीसीबी डिपार्टमेंटान रिवोक केली, पंचायतीन रिवोक केली आनी तांकां काम चालू करपाक दिलें. आतां सेम काय कितें हांगा करपाक सोदता, तो म्हणटा आमी डिसिजन घेतलो. तो म्हणिना कितें आमी हेजेर एक्शन घेतलें, आमी हेजें कितें आसा तें कन्वे करतले म्हणटा. हेजेर एक्शन घेतलें म्हणून एकूय उतरान तेणेन म्हणोंक ना. सो म्हाका तरी दिसता की हें जें चल्लां हें सेम तरेन चलयलां. परत ते थंय वयतले आनी हे हांगा हाडून आमचेर ठोकतले की हांगा परमिशन एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सूच ग्रांट केली आसा. मागीर तुमी कोर्टांत झगडा. ही परिस्थिती आयज हांगा जाल्ली आसा. तशीच आमी तांकां परत डिमांड केल्लो आसा की ह्या मिटिंगेक तुमचो क्लियर कट आमकां आन्सर जाय की हे प्रोजेक्ट जो आसा तो स्टॉप जातलो. आनी स्टॉप जायना जाल्यार कितें करपाचें हें आमी गोंयकारांनी थारोवचें पडटलें. दुसरें, आमी सीटीपीन गेले. जे चीफ टावन प्लॅनर ऑफिस आमकां पळयता, टीसीपीचे हेड ऑफिस हांगा आसा. ह्या हेड ऑफिसान आमी खूब फावटी पावल्ले आसा. आनी आयज जेन्ना आमी गेले तेन्ना एंट्रन्साकूच आमकां हाडयले आनी एंट्रन्साक कशें सांगपाक लागले की बाबा तुमकां सद्याक सीटीपी हांगा ना. पयलू म्हणपाक लागली हांगा स्लोगनूय दिवपाक मेळना. आतां स्लोगन दिवपाक मेळना हो कायदो कोणान काडला? खंयच्या सरकारान काडला? ह्या बीजेपी सरकारान स्लोगन दिवपाचो ना म्हणून कायदो काडला. ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणटा. आयज हो गव्हर्मेंट ऑफिस आनी ह्या गव्हर्मेंट ऑफिसांचे हितूनय स्लोगन दिवपाचें ना, उलोवपाचें ना, तोंड बंद करपाचें कसलो रूल चल्ला? ही सालाजारशाही डिक्टेटरशीप चल्ल्या. ह्या मुखेलमंत्र्याक विचारपाक सोदता. आनी तुमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाक लागून हाडटा आनी स्लोगन दिवपाचें ना, जो आमचो अधिकार आसा, आमचो रायट आसा. हे पयली गोश्ट. हे मुखेलमंत्र्याक आन्सर दिवपाक जाय की तुमी ऑर्डर दिल्या, हेच्या पयलीं तुमी कसल्यो कसल्यो ऑर्डर दिल्या सगळ्यांक खबर आसा आनी आतां तुमी असल्यो ऑर्डर दिता. सेकंड गोश्ट, जेन्ना आमी भितूर सरले, भितूर वचून विचारले लोकांक घेवना भितूर, तेन्ना हांवें पयलू म्हटल्यार मुवमेंट रजिस्टर मागलो. जो सीटीपी हांगा आसा काय ना तें म्हणून ना. बरें ना, खंय गेल्या तीय खबर ना. सो खंय गेल्या ती खबर ना. मुवमेंट रजिस्टर जेन्ना चॅक केलो तितून क्लियर कट जी सीटीपी आसा तेणेन कांयच बरोवन आहलें. म्हटल्यार आयज गुड गव्हर्नन्साचे नारे मुखेलमंत्री दिता, पण गुड गव्हर्नन्साचे हितून जेन्ना तेंची सीटीपी चीफ टावन प्लॅनर बाकीच्यांचे सोडूनच दी, चीफ टावन प्लॅनर मुवमेंट रजिस्टराचेर कांयच बरयना. लास्ट तेंचो 5 तारखेक आसा मुवमेंट रजिस्टर हें केल्लो, तेच्या नंतर एकूय कांय ना. आनी ती गेली. ती म्हणटा जेन्ना मागीर विचारलें ती म्हणटा लिव्हर गेल्या, हाफ डे गेल्या म्हणून. सो ही पवन गेली कित्याक लागून? आयज लोकांक भिवन. आतां लोकांक भिवन कित्याक हेच्या थोडे दीस पयलू आमी रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्ले, कंप्लेन घातलेली आनी तांकां सांगलेलें म्हाका पर्सनली वचोन सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय, पळोवपाक जाय एक्झॅक्टली थंय कितें जालां. कित्याक हेच्या पयलू जेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना आख्खें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, रस्ते केल्ले आसा, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. एक बोर्ड पासून थंय मारलेलो ना, जो डिस्प्ले बोर्ड एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन तेजेर बोर्ड आसपाक जाय आनी तेजे बोर्डाचेर सगळे परमिशन दवरपाक जाय, ती पासून मारलेली ना. सो हे सगळे तांकां सांगलें. रोड जो आसा तेजे सांगलें, बाकीचे जे इनलिगलिटी भितूर चल्ल्यात त्यो तांकां सांगल्यो आनी ह्यो एक्सप्लेन करून तांकां कळयल्लें. पण त्या टायमार पासून म्हाका सांगपाक लागली आपणाक थंय मिनिस्टरा कडेन उलोवचें पडटलें. आतां म्हाका एक सांगा, जो कायद्या अनुसार हांगा ऑफिसर जे आसा, ऑफिसरांनी ही ड्युटी पालन करपाक जाय. मात कितें जालां, मिनिस्टरा कडेन विचारता, मिनिस्टर कितें सांगतलो तें फुडलें. म्हटल्यार बॉस जे सांगतलो तेंच आमी करतले, तेजे वयर आनी काय करपाक ना. हो आमकां उत्तर येयलें. हांवें म्हटलें बरें तुमी विचार आनी मागीर सांगा, आमी फाल्यां कित्याक कन्वे करता म्हणून. कांयच करूं ना. आयज जाले 5 दीस आमी हांगा येयले सगळे लोक हें विचारपाक लागून की कितें जालां, सीटीपी ना. जेन्ना डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन गेले आमी, जो कुमार म्हणून तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा, ताका सांगलें
तो ताका कांयच खबर नासलेल्या भशेन करता. सगळी परमिशन कितें आसा हें आसा तें आसा सगळें सांगलें आनी ताका सांगलें हें स्टॉप कर. आपणाकडे ना म्हणटा अथॉरिटी ना नाल्यार तुवें जो ती आतां चार्जर ना CTP चार्जर ना. सो डेप्युटी टावन प्लॅनर जो बिचोलीमचो आसा तेणेन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कित्याक तेणेन परमिशन ग्रांट केल्ली आसा. तेणेन कश्यो ग्रांट केल्यो परमिशन जेन्ना रोड ना. कोमुलदास जसो अभिजीत सरान सांगलें कोमुलदासच्या हेंच्यानी ऑलरेडी कंप्लेन घातल्या डेप्युटी टावन प्लॅनरांनी कंप्लेन घातल्या. जो रोड ना NOC नासतना अप्रोच रोड नासतना तुमी तांकां परमिशन दिली खंयच्या आदाराचेर दिली आनी हे अशें करता म्हणल्यार प्रत्येक गोष्टीक हे परमिशन ग्रांट करता आनी तांकां सोडयता आनी हांगा ऑफिसर सुशेगाद आसता. सो मुरारीक हांव फोन मारतालो. मुरारी म्हणून जो डेप्युटी टावन प्लॅनर बिचोलीमचो आसा ताका फोन मारपाचो प्रयास केलो. CTP म्हणटा आमकां टायम जाय. ती म्हणटा आमकां टायम कितलो टायम जाय सांगिना आमकां टायम लागतलो आमकां टायम लागतलो. अरे कित्याक टायम लागतलो. मुरारी फोन मारल्यार फोन घेयना. जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा तोय गेलो लिव्हेर. तेणेंय ऑफिस सोडून गेलो. होय क्वेश्चन मार्क. आनी टायम लागतलो. हांव आनी एक तुमकां विचारपाक सोदता. टायम लागतलो म्हणटा पळय. एक आठवडो लागतलो एक वीक लागतलो म्हणटा. हांव म्हणटा जेन्ना 39A प्रसंग येयलो गोंयांत आमकां हांगा हंगर स्ट्रायकार बसचें पडलें प्रोटेस्ट करचें पडलें 6 दीस हंगर स्ट्रायकाक रावचो पडलो. तेन्ना निकाल येयलो आनी सस्पेन्शन म्हणून काडलें आनंदरे मतदारसंघात. पण मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात साके मतदारसंघात जेन्ना हे 39A येयले तेन्ना तोच सांगपाचो ती रॅली हेंच्यांनी पळोवंक नासतलें म्हणटा. ऑफिसरांनी पळोवंक नासतलें हें तेणें सांगलें प्रेस माध्यमांत सांगलें आनी त्याच दिसा तेणेन तो स्टॉप केलें काम. तेन्ना तेणेन ते ऑर्डर कॅन्सील केली. सो समज मुखेलमंत्री हें करपाक शकता जाल्यार आयज आमी परत आव्हान करता. आयज सगळे कारापुरकार आनी सगळे हांगा जमलेले आसा ते आमचो ऑपोजिशन लिडरूय आसा सगळे जमलेले आसा. परत आव्हान करता आयच्या दिसा भितर हें काम स्टॉप जावपाक जाय. ना जाल्यार आमी हांगासले हालपाचे ना. आमी हांगा सगळे हांगा उबे बसोन रावतले. लोक सगळे हांगा जमतले गोंयभरांच्या लोकां कडेन उलो मारता. ही दादागिरी हुकुमशाही ह्या सरकाराची जालेली आसा. ही आमी आयज थांबयना नाल्यार हे आमकां काबार करून येतले. आयज हांकां पडलेलें ना दिल्लीकार हांगा कॉन्कर करपाक येयले गोंय आनी हे कॉन्करिंग तेंच्यांनी तेंचो जो स्लोगन आसा हो कॉन्करिंग गोवा म्हणून घातलेलो आसा. म्हटल्यार ते खरेंच कॉन्कर करपाक सोदता. आनी आयज हे ऑफिसर जे आसा हे सगळे भियाता. खंयचोच ऑफिसर वचोन थंय कापास्ताद करना आपूण जावन इन्स्पेक्शन करपाचो. फ्लायिंग स्क्वॉड येयल्ली 5 मिनटांनी भितूर गेले आनी भायर सरले. इतले भितुरे. सो असले हितून हे सरकार चलयतले हे गोंय विकतले. सो हांव गोंयकारां कडेन आवाज करता की गोंयकारांनी या हांगा सपोर्ट करुया हे गोंय वाचोवया. आनी आमी समज आयज उबे रावना ह्या कारापूरच्या लोकां वांगडा जाल्यार प्रत्येक गांवांनी हेच जातलें आनी गोंय आमचें सोपोवन उडयतलें. हो जो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट आहा जो कारापूर गांवांत येता हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो हो प्रोजेक्ट. हो जेन्ना प्रोजेक्ट पहिल्यांदा अनाउन्स जालो हेंच्यांनी एक स्लोगन दिले दिल्ली द रुलर्स ऑफ इंडिया नाव कॉन्कर्स गोवा. आणि आता जशी परिस्थिती चल्ला 2 वर्सां उपरांत एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तेंचो आता अर्धे कॉन्कर जाल्लेले आहा आनी ते अर्ध्यान अख्खी सरकार येता आनी तेंचे डिपार्टमेंट्स येता. आमी पयले हो प्रोजेक्ट कोणाच्या जाग्यार येता गोंयच्या नंबर 2 मिनिस्टराच्या जाग्यार येता विश्वजीत राणेच्या. तेणी हो जागो काडलो आनी तेंकां विकलो. TCP डिपार्टमेंट कोणाचे त्या मंत्रीच्या अंडर येता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्या मंत्र्याच्या अंडर येता. सो डिपार्टमेंट हांगासर एक्शनाक घेवपाक तयार ना. आता जो बाब विनोद कुमार आहा तेका आमी सरळ प्रश्न विचारलो आनी सिंपल प्रश्न विचारलो. तूं हांगासर जो चीफ टावन प्लॅनर म्हणून बसला किंवा सिनियर टावन प्लॅनर म्हणून बसला तूं कित्याक म्हणून बसला. मंत्र्यान तुका केलो म्हणून काय तुज्या मदीं कितें एज्युकेशन आसलेलें स्कील आसलेलें एक्सपिरियन्स आसलेलें प्लॅनिंगाची नॉलेज आसलेली म्हणून बसयलो तुका म्हटल्यार कॉम्पिटन्स आसलेले म्हणून बसयला जाल्यार हो प्रोजेक्ट तुज्या बॉसाचो प्रोजेक्ट न्हू. आनी एक्चुअली प्लॅनिंगाच्या पर्स्पेक्टिवाच्यान तूं पळय आनी डिसायड कर म्हटल्यार उत्तर ना. कित्याक तर हो प्रोजेक्टाक एप्रुवलूच दिला तेच्या बॉसाचो प्रोजेक्ट म्हणून. आता कॉन्करिंग जे जाल्लेले आसा एक डिपार्टमेंट हेजेर एक्शन घेवपाक तयार ना. सीएमाचो रोल आमी पळयल्लो आसा. गांवच्या लोकांक आपोवन हाडले आनी मध्यस्थरी करतालो खंय कशें कितें निभोवंक मेळटा तें पळय म्हणून.
आता हेच जर चांगले कोर्टान वचत जाल्यार 10 वर्सां लागतली, 15 वर्सां लागतली, मागीर ती जाणटेली कशी मॅनेज करतली, जगतली काय ना हे विचारपी सीएम. म्हटल्यार सीएमूय कॉन्कर जाल्लो आहा दिल्लीकारांनी. दिल्लीकार जी आता मुघलशाही जाल्लेली आहा पळय सरकार, आमचो सीएम गेलो, तेणी कॉम्प्रोमाइज केले, तो सरेंडर गेलो, तो शरणागती गेल्लो आसा यांच्या. आणि अशा परिस्थितीत आता जे रणांगणात उभे आसा ते गोंयचे लोक, गोंयकार उभे आसा आणि आम्ही लढटले. यांच्या सारख्या स्वार्थाच्या फाटल्यान आम्ही रावचले ना. तुम्ही शरणागतीक वयतात चला, तो थंयसर एनवायरमेंट डायरेक्टर सांगता 1 वीक दी खंय आपल्याक. एका नोटीस धाडून हायकोर्टाची 2 वर्सां जाली. 2 वर्साच्यान हांकां थंयसर कितें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाता तें दिसूंक ना. इन्स्पेक्शन केले काय म्हटलं गरज ना, ते ऍप्लिकेशन करतो म्हणे करतले खंय आमी. ते फक्त आता पेपर पळोवन ठरयतले खंय की हांगासर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जातलो काय ना ते. तेका एक प्रश्न विचारलो, तो आता एनवायरमेंट डायरेक्टर म्हणून बसला आणि प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल म्हणून कायद्यान आसा. तेका विचारले आमी की तुजेर कोणाचेर दबाव आसा, तुका कोणी धमकयला, तो ना म्हणटा. मागीर आपले काम करपाक फाटीं कित्याक सरता तर? दोनूच कारणां आसूं शकता. एक तर जमाना, कॉम्पिटन्स ना, पाय धरून धरून पदव्यो घेतला, किंवा सरकाराचे सगळे चापलुसी करून करून हे सगळे ऑफिसर बसलेले आहा. एव्हरीथिंग सॅड अँड डन. ही सरकार कॉन्कर जाल्लेली आहा दिल्लीकारांक. प्रश्न गोंयकारांक इतलोच आहा, तुम्ही ह्या मुघल सरकार जी आसा ही भाजपची आणि त्यांना ब्रोकर जनता पार्टी म्हणत जाल्यार तिडकी मारता. त्या लोकांनी आता उत्तर दिवचे, ही ब्रोकरेज न्हू जाल्यार कितें? कायद्यात कितलेशेच इल्लिगॅलिटी केल्लेल्या, कन्स्ट्रक्शन इल्लिगल जाल्लेल्या, दोंगर कापणी इल्लिगल जाल्लेली आहा. तुमची सरकार ही ब्रोकर जनता पार्टीचे जे ब्रोकर भोंवतात पळय कंप्लेनी मारपाक, तांकां विचारता ही ब्रोकरेज न्हू जाल्यार कितें? उत्तर दिवचे. फक्त वचून वचून मंत्र्यांचे पाय धुले म्हणून जावचे ना. अरे तुम्ही PRA त्यांचे पाय धुवन तीर्थ म्हणून आमकां सांगू नाका. तुम्ही लाचार जाल्लेले आहा, आम्ही हांगासर लढपाक येयल्लेले आहा आणि आम्ही लढटले. ह्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोकांक गोंयच्यान भायर धांवडो येतले आणि ह्या सरकारा वांगडा आणि त्या भाजपा वांगडा जे कोण कोण पाया कडेन लोटांगण घालतले, तुम्ही घाला. तुमचे आमकां कसलेच पडलेले ना. आयज 69th डे जालो एज अ प्रोटेस्टर. फाटली 68 days कारापूर लोकांन गांवांत प्रोटेस्ट केले. इतले दीस प्रोटेस्ट करूनय गव्हर्मेंटान आपले दोळे धांपले, कान धांपले, कांय लोकांचें आयकूंक ना. सो आयज कारापूरचो लोक PCP डिपार्टमेंटाक क्वेश्चन करपाक येयलो आनी ती डिमांड करपाक येयलो हो प्रोजेक्ट बंद जावचो. आतां अभिजितान सांगलां कितली इलिगलिटीज आहाय. एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, लो कॉस्ट हाऊसिंग प्रोजेक्ट म्हणून घातला, प्लस इलिगल कंपाऊंड वॉल. इतली इलिगल आसतना हो प्रोजेक्ट चालूच आहा आनी गव्हर्मेंट हो बंद करपाक चिंतता. आतां डिमांड केल्लो आहा हो स्टॉप जावचो म्हणून. सो आमचोय डिमांड आहा हेका स्टॉप ऑर्डर दिवची आनी लोकांक कितें जाय तें जावचें पडलें. आनी आमचो लोकांक, आमच्या कारापूर लोकांक आमचो सपोर्ट आहा आनी त्या गोंयच्या लोकांकूय सांगता जे आयज कारापूर घडटा ते दुसऱ्या गांवांकूय घडटले. सो सोबत्यांनी कारापूर लोकांक हे प्रोजेक्ट बंद करपाक सपोर्ट करचो म्हणून म्हाका. नमस्कार. आज खूब दूख जाता कित्याक आयच्या दिसाक जेन्ना आमचो बारीक समाजाचो लोक, बहुजन समाजाचो लोक एकठांय जाता ह्या सरकारा विरुद्ध आणि गोंयभर आज जरी तर चयल्यार ह्या सरकारा विरुद्ध ज्या पद्दतीन आज हो सरकार लुट्टा दोतोर प्रमोद सावंत, दुसरे हे सगळे मंत्री अंडर एक करप्शन जावपाचें कारण म्हळ्यार म्हाका दिसता आज मेन म्हणटा ते हो भाजपाचो सरकार. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी आज अजून डिफायन जालेली ना. प्रत्येक एक वाड्यांनी, एक विलेजींनी जरी तर चयल्यार लोकांक उदकाचे हाल जाता, लायटीचो प्रश्न जाता आणि एक गोंयची डेमोग्राफी चेंज करपाक इंटू अ दिल्ली कॉलनी ह्या
प्रोजेक्टान लोडाच्या प्रोजेक्टान हे जाता. आज हेंका प्रेफरन्स जे दिल्लीचे वर्मा आणि शर्मा हेंका प्रेफरन्स हो सरकार दिता. हे डबल इंजिन सरकार. आज अफोर्डेबल हाऊसिंग म्हणटा एक प्लॉटाक 1 कोटी रुपया. गोंयचे पर कॅपिटा इन्कमाचे उलयता की वी आर वन ऑफ द हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम. मुखेलमंत्री सारको मुरगोटोन सांगता. बारीक मनशाचे हाल करून आज बारीक मनशाक रस्त्यार घालून हे बीजेपीचे मनीस जावं विश्वजीत राणे जावं प्रमोद सावंत आणि सगळे मंत्री पाड घालपाचो प्रयत्न करता. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह थिंगाचो आमदार तो ह्या लोकां बरोबर ना. आज प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय. जे बाब विरेशान सांगला, बाब अभिजितान सांगला, जे बाब स्वप्नेशान सांगला, आज जरी तर हे प्रोजेक्ट बंद जाल्ले मुखार पिळगेर आमचे भुरग्यांक नातवांक आनी हेंक सगळ्यांक हे सरकार आज गोंय विकपाचो प्रयत्न केलेले आहा. गोंय विकपाक दादागिरी कित्याक हेंच्या कडेन ब्रूट मेजॉरिटी आहा. जेन्ना हे टीसीबीचे सेक्शन हाऊसान येले स्टार्ट जाले 16B 17 to 39A आमी विरोध केले हाऊसान जाता ते भाशेन. आनी पयच्या दिसाक जेन्ना इनाफ इज इनाफ म्हणून मुवमेंट जालो आनी फिरतीन रिबेलोन आमकां दिलें बील मांडपाक हँड इन ग्लव्ह जावन सेशन उडयले दुसरे सगळे वाठारांनी. कित्याक द ओनली वे टू स्क्रॅप दिस सेक्शन इज थ्रू लेजिस्लेशन. पूण ह्या सरकाराक सेशन नाका, ह्या सरकाराक इलेक्शन नाका. ह्या सेक्शनाक फक्त पयशे जाय, चोरपाक जाय, लुटपाक जाय. हे लुटपाक जे म्हाका दिसता पुर्तुगेजा भायर उडयल्ले त्या वेळार पासून इतले जायनासले. आज नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी हांव सदांच म्हणटा पूण आमी विरेशा बराबरूच गोंयकार म्हणून उबे रावले. आनी त्या वेळार आमकां आश्वासन दिलेले की ह्या बिलाचेर चर्चा जातली पूण सरकारान सेशन उडयले. आज भावनो भयणीनो, ज्या पद्दतीन थोडे म्हयने आदीं आमी एकठांय जाल्ले त्याच पद्दतीन सगळे गोंयचो लोक एकठांय जावपाक जाय. आमचें दायज सांबाळपाक जाय, आमची कल्चर ह्या दिल्लीकारांक आमी दाखोवन दिवपाक जाय की इनफ इज इनफ तुमची दादागिरी. इनफ इज इनफ ज्या पद्दतीन हो सरकार हे सगळे ब्युरोक्रेट पडे आहाय ह्या ब्युरोक्रेटाक पयले सुवातेर भायर धाडपाक जाय. ह्या ब्युरोक्रेट जे पड सॅटर्डे संडे वयता दिल्ली हे गोंया आसना. हे फकत लुटपाक हिंगा हाडलेले आसा. गोंयचो केडर थोडेशे ऑफिसर आहा. आज जो उलो आनी जो तेंको म्हाका दिसता आमचे कारापूर सारवंडाच्या लोकांक आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले. म्हाका दिसता गोंयकार तुमचे बरोबर आसतले. पूण कितें जाता तें सारकें आमी डिसिजन घेवपाक जाय आनी डिसायड करता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जो मुखायलो लड्डो जो मुखायल जी पड ह्या सरकारा विरुद्ध जे पड कितें करपाक जाय ते सगळे आमी एकठांय एज गोंयकार म्हूण रावतले. देव बरें करूं. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकार. हांव चिमलचो. आयज कारापूरचे लोक लोदाच्या विरोधान जे कितें आंदोलन सुरू केल्लें आसा त्याच्या खातीर टीसीबीन आनी डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट हेचे कडेन आमी आयले. आमचे ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर चिमलचे लोक येयल्ले आसा. ह्या आमी युनिटी मॉला खातीर वावरले. तर हांव सगळे अभिजीत वाईन, विरेश सरान आनी स्वप्नेशान बरे तरेन सांगलेले आसा. आयज खरें म्हटल्यार तुमी सगळे ताका साक्षात आसपाक जाय आसले. जेन्ना आमी हो एनवायरमेंटचो डायरेक्टर जो आसा तेजे कडेन डिस्कशन करताना अथवा हो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा तेजे कडेन डिस्कशन करताना जे तरेन आमी आमची
कारापुरकाराची बाजू मांडली तेतून हे डिपार्टमेंटात जे आसा हे नागडे जाल्ले आसा. आताच सप्तेशान सांगले की कारापूरच्या लोकांक आमच्या मुख्यमंत्र्यान आपल्याकडे आपोवन व्हेले आणि आपण तुमची मध्यस्थी करता. जो कोण भाटकार आसा आणि जो बिल्डर आसा त्याच्या मदली तुम्ही आता कितकी वर्सां जगतली, त्याच्यान बरें तुमकां कितें मेळटा न्हू ते तुम्ही घेवन बाजूक सरा म्हणून सांगले. पण मिडिएटर जालो मिडिएटर. तर आयज सगळे कितें उलोवन गेल्ले आसा, सांगलेले आसा. हांव एकूच उलो मारता की आयज पर्यंत जेन्ना आमी गोंयकार एकठांय रावले, मजबूत रावले, एकजूट रावले, तेन्ना ते आतां फाटली जवळ 3 ते 4 आमी आंदोलनां आमी जिखलेले आसा, आमी विक्ट्री मेळयल्ली आसा. आणि आयजूय हांव आमच्या साबार गोंयकारांक जे कोण आमचे एक्टिविस्ट आसा, ज्यो काही आमच्यो संघटना आसा, तेंच्यांनी या कारापुरकाराच्या बरोबर आमी रावपाक जाय आणि या आंदोलनात आमी विजयी जावपाक जाय. सांगपाचें इतकें आसा की जर तर आमकां गोंयकारांक आमचें गोंयपण जर राखपाचें आसा तर ह्या सरकारान जें कितें चलयल्लें आसा, जी कितें भ्रष्टाचार चलयल्लो आसा, बाब विश्वजिताच्या नांवाचेर बाब मुख्यमंत्री आसा जो एका सामील आसा, हे जर आमी जर तर नश्ट केले ना जाल्यार आमकां ह्या गोंयांत रावपाक जागो आसना. आता जर पळयलें जर जायत आमी आतां डिस्कशन करतना एक गोष्ट लक्षात आयली की लोदान परमिशन मागना आसतना या टाउन प्लॅनरान ताका परमिशन दिल्लें आसा. ताका तेजे प्रॉपर्टीन वयतलो जाल्यार जेन्ना रोड ना, एक्सेस रोड ना, हेणी कोबी नदीच्या जाग्यांच्यान इलिगल हो रस्तो वेल्लो आसा. ते ताका विचारले आतां आमी, अरे बाबा जेन्ना तेंचे एनओसी ना कोबली नदीची जाल्यार तुम्ही ते लोदाक तो रस्तो भितर व्हरपाक आणि ती नाशाडी करपाक तुम्ही परमिशन कशें दिलें? हेचे कडेन उत्तर ना. तशेंच हो एनवायरमेंटाचो डायरेक्टर जो आसा ताका विचारलें, तुजी जबाबदारी आसा की गोंयचे जे एनवायरमेंट आसा, पर्यावरण जे आसा तेचे रक्षण करपाची जबाबदारी तुजी. तू एक दीस तरी त्या स्पॉटाचेर गेला काय म्हणून हो डायरेक्टर सांगता ना म्हणून. म्हणजे विचार करा तुम्ही जे कितें हांगासर करता ते फक्त पेपर वर्क करता, सायडीन वतना शहानिशा करिना. ही कसली डिपार्टमेंटा आमची, कसली डिपार्टमेंटा? तर माझा एकूच उलो आसा की सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक आणि त्याच परिचय आमच्या गोंयच्या समस्त जनतेक की जर तर आम्ही या कारापुरकाराच्या बरोबर रावून हांगासर जर मेळयलें ना जाल्यार लक्षांत धरा हो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट आसा, गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट. आणि जर तर हो जर आमी भायर घालून ना घातलो जाल्यार आमचे गोंयकाराचे नाक कापले वयतले, इतकें लक्षांत दवरा. आणि हात जोडून तुमकां कळकळीची विनंती आसा की या आंदोलनाक आमी बरोबर एका साथ दिवया आणि हांगासरूय आमची विक्ट्री आसा ती नोंद करूया. देव बरें करूं. गोंयांत बहुजन समाज आयज रस्त्यार आसा. मिराबादचो बहुजन समाज आणि कारापूरचो बहुजन समाज यांका रस्त्यार हाडपाक ह्या भाजपाचो सरकार जबाबदार आसा. आणि दोनूय कडेन बहुजन समाजाक कितले दीस प्रोटेस्ट करपाक पडटा आपलो अधिकार मेळोवपाक, आपली जमीन राखपाक, आपलो गांव राखपाक. सद्याक गोंयांत एक जोडी नंबर 1 जाल्ली आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे. ही जोडी नंबर 1 गोवा फॉर सेल
गोंय विकपाक काडला आनी ह्यो विकपाक काडले तेजेर गोंयकारांक भंय आसा. आयज कारापूरचे आमचे वांगडी गेले 69 दीस जवळ जवळ ते प्रोटेस्ट करता, सरकारा कडेन मागतात की हांगा लक्ष घालात म्हणून. इल्लिगल एक्टिविटी चलतात, कंप्लेन दिल्ले आसात आनी तरी आसतना सरकार हांगा कांयच लक्ष दिना. आमी सरकारा कडेन परत मागतात की गोंय ज्या तरेन तुमी विकपाक काडला ते विकपाक तुमकां मेळचें ना. तुमची एक्सपायरी पिरियड पावल्लो आसा आनी 5 ते 6 म्हयने तुमचे उरलेले आसात. सरकारच्या प्रत्येक अधिकाराक आमी ह्या मार्फत एक वॉर्निंग दितात की तुम्ही ज्यो इलिगॅलिटीज गोंय सेल करपाक तुम्ही चल्लेले आसा, तुम्ही ज्या फायलींचेर सायन मारतात, प्रत्येक फायल 6 म्हयन्या नंतर स्क्रुटिनी जातली आनी हाका जो जो ऑफिसर जबाबदार आसतलो तेका ख्यास्त भोगचे पडटले, तेका माफी म्हणटा ती मेळची ना. त्या खातीर आयजूच ह्या सगळ्या सरकारी अधिकार जो आसा, सरकारी वर्ग जो आसा, तेणी आपले ज्यो जंय सही मारलेल्यो आसात तेचेर परत तुम्ही चिंतन करात. 6 म्हयन्या नंतर ना विश्वजीत तुमकां साल्वार करपा येतलो, ना तुमकां प्रमोद सावंत साल्वार करपा येतलो, ना तुमकां कोणूच बॅकअप जावची ना आनी तुमचेर ख्यास्त ही जातली. हेका पर्याय ना आनी त्या खातीर आख्ख्या गोंयकाराच्या वतीन तुमचे कडेन मागता, तुम्ही बावले कशे ह्या जे जमीन विकपाक गेल्या दिल्ली साकून, जावं हो मुख्यमंत्री आसा, जावं TCP मिनिस्टर आसा, तेंचे कडेन सरेंडर जायनाकात. तुम्ही सरेंडर जातात जाल्यार गोंयचो जो कायदो आसा त्या कायद्याक सरेंडर जातात, ना जाल्यार मुखाल्ली जी ख्यास्त जातली ती भोगपाची तुम्ही तयारी दवरात. ही आयज शिटकावणी ह्या वेळार आमी दितात आनी गोंयकारांक खात्री दितात की असले जे प्रोजेक्ट आसात तांकां आमी हद्दपार करतले आनी कशाच भशेन उबे रावपाक दिवचे ना. ही वॉर्निंग आमी सरकाराकूय दितात आनी ऑफिसरांकूय दितात. गिरीश बाब थोडे दीस उरल्यात, एक 6 म्हयने कितें उरल्यात निवडणुकीक. एक्सपायरी लागीं पावले आसा. एक्सपायरी लागीं तुमी नवनिर्वाचित काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष जाले. हो प्रामुख्यान काँग्रेस पक्षाचो अजेंडा आसतलो 39 भायर व्हरपाक आनी मेगा प्रोजेक्ट. आमचे LOP युरी आलेमा हाणें वेगळे वेगळे टायमार आमचे बाकी आमदारां बरोबर बाकीच्या आमदारांनी हो असेंब्लीत आमी काडलेलो आसा. जे गोंयकारां मुखार जे प्रामुख्यान प्रश्न आसा ते जमीन आमची वयता. जमिनीचो हो प्रामुख जे प्रश्न आसा तो काँग्रेस पक्ष आमी प्रामुख्यान घेतले आनी जे जे गोंयकारां विरुद्ध जितले कायदे केल्ले आसात ते स्क्रॅप जातले हेजें आमी आश्वासन LOP आसा, हांवूय आसा, आमी ह्या वेळार गोंयचे जनतेक दिता. एक सांगपाक सोदता की हांव कारापूरच्या विलेजर्सा वचून की सगळे जितले आमकां सपोर्ट करपाक येयला, जितले एक्टिविस्ट, जितले पॉलिटिकल लिडर, तांकां खूब खूब धन्यवाद मागता. आनी एक सगळ्या मेसेज दिवपाक सोदता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की ही लढाई आसा ती फक्त कारापूरचे हिल वाचोवपाचो न्हू. ही लढाई आसा फक्त सगळो गोवा जो डिस्ट्रॉय करपाचो जे चिंतलेले आसा हे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आनी TCPन हे वाचोवपा खातीर आमची ही लढाई आसा. आनी सगळ्यांक परत एक उलो मारता की मोठ्या संख्येन या, तुमी आमकां सपोर्ट दिया की ही लढाई आता एक दुसऱ्या वळणाचेर पावलेली आसा आनी आनीक स्ट्रॉंग जातली ही लढाई. थँक्यू. गिरीश बाब माझा एक फोटो घेता. गिरीश बाब, गिरीश माझा एक फोटो घेता. मस्त पाठी मस्त पाठी मस्त पाठी कोणाचा पडला माशी पाठी माशी पाठी माशी पाठी कॅमेरा पाठी माशी कॅमेरा पाठी कॅमेरा माशी पाठी 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 किती माशी पाठी कोण आहे रे असं तू पाठी पुढे रावलो म्हणतो मातशें तुमी आमगे लागीं तुमी लागीं फुडल्यान अशें अशें श्याम फाटी घे मोबायल फाटी घे श्याम फाटी घे मोबायल फुडल्यान ब्लॉक जाता रे इतके वत रावले मार म्हणून हितून जाता
आम्ही फुडल्यान रावतले मागीर आम्ही वदून तुमकां सांगता फाटीं घे म्हणून बेस्ट काय करूं नाका चला मरे अजून फाटीं खंय सांग म्हाका आमकां एंगल ते तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.